मायनिंग संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक लागून मायनिंग डिपेंडंट लोकांचेर उपासमारीची पाळी आयला। सरकाराची चूक लोकांक कित्याक असो प्रश्न अखिल बस धनी संघटनेचो सुदीप तामणकरान केला। 2015 वर्साचे कागाळी संदर्भात सीबीआयक आनीक एक पत्र बरोवन दोशी आशिल्ल्यांक अटक करचे म्हूण मागणी करतलो अशें तो फुडें उलयला। पणजेच्यान आर्डेक्स गोवा खातीर विलियम रॉड्रिगीस। जो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येयला तितून क्रिमिनल एक्शन कोणाचेर दिवंक नासली की कोणाचेर क्रिमिनल एक्शन घेवपाक जाय म्हणून। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान सगळें सांगलेलें कितें की जें जालां बेकायदेशीर जालां, सरकारान तकली वापरी नासतना कोणाच्या तरी वायद्याक लागून ह्यो गोश्टी घाई गडबडीन केल्या। जवळ जवळ 30-32 लीज एकाच दिसा रिन्युअल केली गेली, पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी तितून मेन्शन केल्या जजमेंटान हो बेकायदेशीरपणा सरकारान केल्या। ताका लागून आयज ही सगळ्या लोकांचेर उपासमारीची पाळी आनी जे बाकीचे कितें गोश्टी पळय जे आयज घडटा ताका पूर्णपणे सरकार जबाबदार आसा। आनी ह्या प्रकारांतल्यान ह्यो गोश्टी घडल्या आनी जे आमचे गोंयचे युवक जे बाकीचे लोक जे मायनिंग डिपेंडंट हांकां देशोधडीक लावपाचो प्रकार खंय तरी आयज घडलेलो आसा। आमची शेवटी मागणी आसतली सीबीआय कडेन की येत्या आनीक एक 8 दिसान परत हांव म्हज्या कंप्लेंट 23 तारखेक जी कंप्लेंट आमी केल्या 23/5/2015 हेच्या संदर्भात आनीक परत एक हांव सीबीआयक पत्र बरयतलो हो जजमेंट बिलान की जाता तितल्या बेगीन जे कोण हितून म्हणजे नांवां मेन्शन केल्ल्या हितून हेंच्यामुळे जवळ जवळ 20,000 कोटीचो राज्याक आयज खंय तरी रेव्हेन्यू लॉस जाल्लो हेंच्या बेकायदेशीरपणामुळे ताका लागून इमिजिएटली हांकां अरेस्ट करचे अशें आमी थंय मागणी करतले।